आमच्या कुटुंबाची वा मोगाची वा वळखीची वा वाड्याची कोणी प्रसूत जाली म्हणली खबर आयकल्लीस तक्षण जल्मल्ल्या भुरग्या आणि प्रसूत जाल्ले आवय संबंधी दोन सवालां प्रमुख जातात. पहिले भुरगें खंयचे म्हणजे चलोगी वा चली म्हणले सवाल, आणि दुसरें प्रसूतपण वा डिलिव्हरी नॉर्मलगी वा सिझेरियनगी म्हणले सवाल. ताचे सांगता हेर सवालांय उदेतात. बाळंतीक पोसतली कोण, भुरग्याच्या आवयक प्रसूत जाताना कष्ट जाले की, प्रसूतपणाची दूख वा येणो येवंक सुरू जाताना कितें जालें, कोणाच्या फोनात हांव कारागाराक फोन केले, कितल्या वरार, आस्पत्रेक वरतना परिस्थिती कशी असली, काराच्या ड्रायव्हरान कितल्या वेगान आस्पत्रेक पायले, डाक्टर वा डाक्टरन कितें म्हणाली, प्रसूतपणाची डेट कांय सोडूं नये म्हणी जाली की, कितल्या वेळार ती बाळान जाली, भुरगें जल्मताना कशें आसलें, भुरगें कोणा परी दिसता, भुरगें कितलें जड आसा, डाक्टरान कांय बेस्टायलें गी, डाक्टरान बुजयलें गी, डाक्टरान धैर्य दिलें गी, इत्यादी इत्यादी सवालां. मातेव आणि लुकाचे सुवार्तेंतल्या जेजूच्या जल्मा वृत्तांतांनी ही सवालां कशी फुड केल्यांत. नातालांच्या संदर्भार जेजूच्या जल्मा संबंधी ही सवालां जोगतीन तरी सुवार्तेकारान ह्या सवालांक कसलें महत्व दिलां म्हणल्याचेर कांय उजवाड फांकोवंक हांव खुशी व्हरतां. शीद सांगचें तर दोनूच शब्दांनी सुवार्तेंतलो बाळंतेर विवारिला. मातेवाचे सुवार्तेंत मरियेच्या बाळंतेरा विशीं कितें म्हळां, कितेंच म्हणोंक ना. एक पुताक प्रसूत जातेली आणि ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणे तिचे लागीं संभोग केलो ना अशें मात्र म्हळां. लुकाच्या सुवार्तेंत मात्र हे विशीं स्पष्ट दोन उतरांपणी आसात. लूक सुवार्तेकार तीन थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आणि ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणे फाळयांनी गुट लावन एक कावणेंत न्हिदायलो म्हणटा. तर आमच्या समाजांत बाळंतेरा विशीं उलोवच्याक तुलन केल्यार बाळंतेर कितलो कश्टाचो जालो वा सलीस जालो म्हणले विशीं जावं, येणो आयिल्ल्या विशीं जावं वा इतर विशयां संबंधी कितेंच विवरण मेळना. सारकें सांगचें तर मातेवाचे 2 आणि लुकाचे 2 अशें जेजूच्या जल्मा विशयांतले म्हणून आमी वोलावचे नव्या सोल्ल्यांतले लांब 4 अध्याय केवळ ती प्रसूत जाली म्हणच्या उतरांनी एकडच्यान मरियेचो बाळंतेर विवरिता तर आनी एकडच्यान जेजूचो जल्मी विवरिता. तशें तर ह्या 4 अध्यायांचे महत्व कितें जावं येत. परत शीद सांगचें तर सुवार्तेंत जेजूचे जल्मा वृत्तांत प्रतिक्रियांचो एक पुंजो. मातेव आणि लुकाच्या सुरविल्या 2 अध्यायांनी जल्माची काणी म्हणून वलायिल्ल्या गडितांनी जेजून जल्मोंचे गडीत महत्व बरीत रितीन वर्णूंक ना. बगार या जल्मा उदेशी विविध मनशांची प्रतिक्रिया विवरिल्या. सुवार्तेकारांक जेजू जल्मलो म्हणच्या की चड कर्ण ह्या जल्मा उदेशी लोकांची प्रतिक्रिया कितें म्हणलें प्रमुख जाता. ह्या जल्मात हांव मनशा कुळाक लाभचो प्रतिफळ प्रमुख जाता. जेजू कसो मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणून दाखोवन दिवप प्रमुख जाता. पोरण्या सोल्ल्यांत विशेष करून प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी सांगून दिल्ल्यो गजाली जेजू थंय कश्यो शेवटाक पावतात म्हूण दाखोवन दिवचो
सुवार्थेकारांचो प्रमुख उद्देश जाता. आम्ही सारकें पळयल्यार मातेवाचे सुवार्थेंतल्यो सडावत दादल्या केंद्रीत प्रतिक्रिया. मातेवाचे सुवार्थेंत पयलें जुजेन कशी जेजूच्या जल्माक प्रतिक्रिया दिली म्हणून विवरिला. मातेवाच्या सुवार्थेंत सपना पडतात जुजेक आणि जुजेक बुडवो भेटता. जुजेची प्रतिक्रिया दैविक कुशेक खालतीमानाची आणि ती कुशी स्वीकार करपाची प्रतिक्रिया. ताणे पहिले मोरयेक स्वीकार करूंक जाय आणि तिचे बराबर जेजूकी स्वीकार करूंक जाय म्हणून देवाची खुशी जाली. ताणे दोगांयकी स्वीकार केले आणि तांचे रक्षण आणि पालन केले. उपरांत उदेंतीच्या ज्योतिषीनी जल्मल्ल्या जेजूक सोदपाची प्रतिक्रिया दिली आणि ताका एका रायाक आणि देवाक फावो जावपी प्रतिक्रिया दिली. हेरोदीन मोसराची, क्रूरतायेची, हिकमत्यांची अशें प्रतिरोधाची प्रतिक्रिया दिली तर जुदेवांचे मुखेली हेरोदीचे ऋणात्मक वा विरोध प्रतिक्रियेचे वांटेली जाले. मातेवाचे सुवार्थेंत मोरयेचो उल्लेख आसा तरी चढावत दादल्यांची प्रतिक्रियाच प्रमुख जाता. पूण लुकाचे सुवार्थेंत चढावत दुबळ्या आणि स्त्रियां केंद्रीत प्रतिक्रिया आसा म्हणयत. लुकाचे सुवार्थेंत जाकरीक बुडवो भेटता तरी ताची पत्नी एलिझाबेथ उलयता. स्नानीक जोंच्या जल्मा पर्यंत दादल्याच्या तोंडाक बीग पडता आणि स्त्रियोच उलयतात तरी हांची सर्वांची प्रतिक्रिया जेजूक स्वीकार करपाची जावंक पावता. जाकरीच्या कीर्तनांत येवंकासच्या सोडवणदाराची वाकाणणी झळकता तर एलिझाबेथ मोरयेक म्हज्या सोमयाची माता म्हणून वळखता. तिच्या कुसव्यांतलो जुवांव संतोषान उडता आणि आपुरबायेची प्रतिक्रिया दिता. मोरयेन बुडव्याक दिल्ली जाप मनशाकुळाची दिशाच बदलिता. तिने बुडव्याक सांगलेली तू ज्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव म्हणली उतरां तिचे थंय देवपुतान जल्म घेवंक करता. एके रितीन जुजे, मरी, जाकरी आणि एलिझाबेथ सगळी दुबळी जावन दिसून येतात आणि जेजूक ग्रेस्त प्रतिक्रिया दितात. दुबळ्या गवळ्यांक बरी खबर लाभता आणि ते प्रमाणे त्या बाळकाक देखून संतोषतात आणि जेजूक स्वीकाराची प्रतिक्रिया दितात. सोडवणेची वाट पळेवन आसली सिमियांव आणि अन्ना उतार प्रायेची जेजू थंय जोगतेपणी सोडवणदाराक देखतात आणि हाका पुराक प्रतिक्रिया दितात. सारांश रितीन सगळे सांगाता घालून सांगचें तर वोत्तू सुवार्थेचो अर्थ क्रिसमसाचो अशें म्हणूंक म्हण जाता. वोत्तू सुवार्थेचो अर्थ क्रिसमसाचो म्हणजे दोन्ही सुवार्थेनी आमी येदोळूच पळयलें तशें जेजू कसो जल्मलो म्हणच्या की सविस्तार तरान विविध रितीच्या लोकांन जेजूक दिल्ली प्रतिक्रिया विवरिल्या. होच सुवार्थेचो प्रतिक्रियांचो वोत्तू. हो वोत्तू आमची मत उजवाडावचें तसलो. नतालांचें फेस्त जेजू जल्मलो म्हणून संभ्रम करच्या की चड ह्या जेजूक वैयक्तीक तरान दिल्ले धनात्मक वा स्वीकाराचे प्रतिक्रियेचें फेस्त. सुवार्थेनी बाळका जेजूक भेटल्ल्या ज्योतिषींची, गोवळ्यांची, सिमियांव अन्नाची प्रतिक्रिया तांकां संतोष दिवंक पावली. नतालांत जेजूक भेटतल्यांक संतोषाची खात्री सुवार्ता दितात. जावं दादले वा जावं स्त्रियो, जावं दुबळे
वाजावंक ग्रेस्त सुवार्थेचो वस्तू सर्वांनी जेजूक बरी भावार्थाची आणि स्वीकाराची प्रतिक्रिया दिवंक आपयता. बाळकांक लगाड काडिल्ल्या हेरोदीची आणि जुदेव मुखेल्यांची विरोध प्रतिक्रिया जेजूच्या कुर्सा मरणाक बोट करता. अशें जेजूक लाभलेली जराल प्रतिक्रिया जेजूच्या जल्मा वृत्तांतांतच स्पष्ट जाता. जेजूक मरयेन प्रसूत जावप सुवार्थेचे नदरेन नॉर्मल डिलिव्हरी वय वा न्हय आमकां कळीत जायना. पूण जेजून हे संवसारी येवप देवाचे नॉर्मल योजन न्हय, बगार तें व्हड असाध्य आसलें साध्य करची गजाल म्हूण सुवार्ता सुचयता. ह्या योजनांत आमी असाधारण रितीन मेळोवन आसाव. देखून जेजूक जोगती भावार्थाची प्रतिक्रिया दिवचे प्रतिक्रिये मुखांतर नतालांचो अर्थ सोदया आणि तेन्ना म्हणया हॅपी क्रिसमस. हॅपी क्रिसमस तुमकां. देव बरें करूं.